संवसारभर जो लोक रोड एक्सिडेंट जावन मरता आयचो दीस तांकां श्रद्धांजली दिवपाचो दीस, तांचो उगडास करपाचो दीस. तर आतां हांगासर राय गांवांत एक प्रोग्राम जावचो आसा, जाचे वरवीं जो लोक संवसारभर तशेंच गोंयांत एक्सिडेंट जावन मेला ताचो ते उगडास करतले, ताचे पासून ते मागतले. पूण इम्पॉर्टंट जे आसात, जे एक्सिडेंट जावन मेल्यात तांचे फॅमिली पासून मागपाक जायते पावटी जेन्ना एक घरचो एक्सिडेंट जावन मरता तेन्ना एक फॅमिलीचेर भरपूर प्रेशर येता. आमच्या गोंयांत बी आमी पळयला जायते भुरगे एक्सिडेंट जावन मरतात. डेली 2-3 मरणां रस्त्यार एक्सिडेंट जावन जातात. तर आमी जेन्ना आमी मोटरसायकल वो कसली वाहन चलयतात तेन्ना रस्त्यार आमी सांबाळून चलोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांकूय त्रासान घालूंक जायना. एक्सिडेंटा बद्दल उलोवपाचें म्हळ्यार फॉर द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 2023 total 2368 accident reported in the state of Goa against 2495 cases reported during last year of 2022. There is decrease in accident by 127 percentage 5.09. But fatal have increased by 18 0.829% is increased. 217 during last year, 235 during current year. 2021 150 लोक एक्सपायर जाला. तेतूंत विथ हेल्मेट 43, विदाउट हेल्मेट 85 आनी फाटल्यान बशिल्ले पिलर रायडर 24 आनी 2022 टोटल 180 लोक फेटल जाला. तेतूंत 69 विथ हेल्मेट and 81 लोग without helmet and 39 लोग without pillar. Today we don't have an alternate transport system. People are forced to go on their bikes. People go to a bar, they have a drink, extra drink. They need some alternate transport to reach home. So these are the issues. We are hopeful that in these 8 days will be discussed, deliberated, while we remember the pain and suffering that all the families have gone through. अशें म्हणटात की गोंयांत चड लोक एक्सिडेंट जावन मरतात. हो ट्रेंड आमी रिवर्स करूंक जाय. प्रुडंट मिडिया खातीर राय सावन सावयो डायस.